पणजा सोनबासाय सोनबा राघोबा काशा देसाय ह्या पुलाक आम्ही चौगुल्या खातीर पूल बांदूंक दिल्लो। पूल हो गव्हर्मेंटाचो जावंक जाय, लोकांक बरें जावपाक जाय। पूण हांव आडयना, पूण म्हाजें कितें लॉस जाय तें म्हाका लॉस जाता तें म्हाका दिवपाक जाय। गव्हर्मेंटाच्या जमनीत जर घरां बांदली जाल्यार गव्हर्मेंट सरकार मोडटा। तेन्ना जेन्ना म्हाजी प्रायवेट जमीन आसतना हांव आयकुना, पूण हांवें ह्या पुलाक बांदतना पंचायती ऑब्जेक्शन हाडलें। तुजी जमीन आसा हांगा? हय, म्हाजी सगळी जमीन म्हाजी। तुजी जमीन? हय, म्हाज्या आजयेचें नांवार आसा, म्हाज्या आजयाची। पुणून तेणी म्हाका PWD लेटर केलें, तुजी आजयेक जी ती कर, म्हणजे तेजे पेपर हाड। आतां टर्म हाडून दाखयलो, मेल्ली डेट थंय हाडली। आतां ती लगीन जाली, ते हाडूं शकता। ह्यान फुडें हांव रस्तो करून दिवचो ना। पुला वयल्यान जो मुखार रस्तो लागता तो ते हांव दिवचो ना। मोल्या वचपाक हांव रस्तो दिवचो ना। हे सायडीन सुद्दां प्रायवेट आसा। तूं NOC दिवना हांकां? NOC मागोंक येवंक ना। PWDचे मिनिस्टर आनी कोणी आनी हांगा पंचायतीक हांवें लेटर पयलीं दिलें, म्हाजे कडेन कॉपी आहा सगळें आहा। NOC शिवाय ते पूल बांदूंक शकना। आनी हे हांव प्रमोद BJP कितें देवळां बांदली म्हूण आमची पोटां भरना। हांव उपाशी मेला, गाडयो मायनी बंद केल्यो कोणी, म्हाजी जमीन लागता, हांव ताका दिवचो ना। हांव कित्याक खाताले पयशे भलतेत, म्हाजो जो लुगार रावला। पूण लोकां खातीर मागीर जमीन दिवची पडली ना समाजा खातीर? समाजान म्हाजें चिंतलां, समाजान स्वताचें चिंतलां। हांगासर कितें जाल्यार आमदार येयला हांगा पळोवंक कितें येयला, कितें लोक खंय त्रासात पडला जाल्यार खेड्या गांवकारांक सर्वीस जायो। म्हाज्या आतां इतक्या चेड्याक सर्वीस जायी दिल्या हेंच्यांनी ना। हे पयशे मेजतात आनी सर्विसे दितात। तुगे चले कितले तुका? म्हाका 2 जाण केले। कामां ना? कामाक ना, त्या बेकार इतके पयशे खर्च करून आमची जमीन टाकयेक दिली पळय, टावराक पळय, सगळ्या सर्विसे दिल्या। जमीन दिवन आमी फुकट दिवपाची जमीन दिवन तुमची भुरग्यांक खंय कामां बी लावना? हे पळय टावर हो म्हाज्या जमनीचो, हे म्हाज्या हाजेर नांव। ओके, आतां तुगे दोनी भुरग्यांक जर सरकारान कामां लायले जाल्यार तूं रस्तो करपाक बी दितलो परमिशन तांकां? परमिशन दितलो, पूण आनीकय लोकांकय दिवंक जाय 5 सर्विसी हांगासर। गरिबांकय दिवंक जाय, गांवांत म्हाज्या एका चेड्याक दी, पूण बाकीच्यांकय दिवंक जाय कोण आसा ते। एक चेडो जर सर्विसेक लागून आवय बापायक पोसता जाल्यार ताका सर्वीस दिवपाची। हे आनी 5 सर्विसी हांगा गव्हर्मेंट सर्वीस जायो। म्हाज्या चेड्या एकट्याकच पुरो, पूण बाकीच्या गांवाच्या 12 वाड्यांक जाय।